कित्याक म्हळ्यार प्रीतीची वांगेताना मिगेल वेद दाखयलेली प्रीती विसरू ना. हरे कृष्ण. आजी मी भागवत प्रवाह ಅಂತ ಹೋಳ್ನು ದಾಂಚೆ ಸ್ಕಂದ ಪೌಲೆಂತಿ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ कोरिया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हंग इल सकड वैष्णवान वैष्णवींक मेगेले हृत्पूर्वक स्वागत. प्रप्रथम जावनो हांव मेगेल गुरु महाराज हंगेले चरण कमलाक वंदन करता आणि तांगेले आशीर्वाद मागून घेतस. तशीची इस्कॉन संस्थापक आचार्य जावन आशिल्ले एसी भक्ती वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद हंगेले चरणारविंदाक नमस्कार करून तांगेल आशीर्वाद निमगून घेतस. तशीची अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक जावन आशिल्ले आमगेले प्रितीच्यो परम पुरुषोत्तम श्री कृष्णाले चरणारविंदाक कोटी कोटी नमस्कार करून आज आमका मानव जन्माचे सर्वोत्कृष्ट फल जावन आशिल्ले ते सत्संग भागवत पुराण कोंकणी मुखांतर दांचे स्कंदांतू षोडशोध्याय 16 अध्याय ते मुखांतर मेळतस. हंतू आमका कसं काणी मेळत म्हणल्यारी काळीय सर्पाक दावान कशी वश केले म्हणून हक्का एक विशेष टायटल दिला प्रभुपादान. कसं म्हणल्यारी पुराई राक्षसांक मथुरा तुकुन कृष्णाक जीश मारूक आईले राक्षसांक पुरा जीश मारले म्हणा ती दावान उद्धार केले म्हणतात ती सकड राक्षसांक दावान उद्धार केले कृष्णान. जाल्यारी हंगा काळियाक मात्र वश केले. सबड्यूइंग कालिया सर्पेंट्स प्राइड अँड पॉयझन म्हणून ताका उद्धार करणी सबड्यू केले वश केले म्हणून असं सांगा. ते आमकां कशी म्हणून आजी पळय. एका स्कंदांतू महाराज परीक्षित शुकदेवाला निमगयता पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वता म्हणून निमगयता. एक जीव राशीक जीवभूताक हे लोकांतो इह पुरुषस्य इह यत् कार्यं कसं कार्य कोरका म्रियमाणस्य सर्वता केदनाय मरतशील मनुष्य. मनुष्य कशी म्रियमाणस्य म्हळ्यार प्रति क्षण तो मरतस. आमकां कळना आम्ही भारी गम्मत एन्जॉय करतस ती लाईफ. प्रति वर्ष बर्थडे कई ते हॉल बुक करचे हे हॉल बुक करचे बेलून्स केक कट करचे तोंडाक केक मारचे हे सकड आमकां दिसता आयच्या दिसांतू. जाल्यार कसं केल्ले कसं साधिसिले म्हण कोणाले निमगेले कसले गोत ना.
अनेक स्टेप आम्ही अनेक मॅट लग्गी जाल्यांती मरणाक देखून भागवतान कसं सांगला म्हळ्यार पुरुष हे लोकांतू म्रियमाणस्य ಡೈಲಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ मरतस ते आम्ही केन्ना आलोचन करका तशी सांगताना तशी निमगयताना शुकदेव दोन्ही अध्यायांतू दोन्ही स्कंदांतू सांगता तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेत अभयम् भारत म्हळ्यार हंगा महाराज परीक्षित तू ते सर्वात्म म्हळ्यार प्रति एकले परमात्म जावन हृदयांत परमात्म जावन आशिल्लो तो भगवंतो ईश्वरो हरी तागेले विषयो आम्ही प्रति दीस प्रति क्षण श्रोतव्य कीर्तितव्य कोरका श्रोतव्य म्हळ्यार ऐकूका तागेले गुणगान कीर्तितव्य म्हळ्यार आम्ही ते दुसरे सांगका अशी करताना कसं जाता हे दोन्ही वस्तू केल्या पुरा आम्ही जीवनात दॅट लीड्स टू रिमेंबरन्स स्मर्तव्य जाता ऑटोमॅटिकली ते स्मरण येता कृष्णाले श्रोतव्यश्च कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेत अभयम् अशी केल्यारी अभय मेळत काय आमकां भैया प्रति मनशाक भय कसल्याचे मरणाचे इतिमित्तान पुढे ते अनुभव केला ते पुढे अनुभव केलेला आशिल्लो देखून एक मनशाका उज्ज म्हळ्यार भय जाता ताजे भितर खंय की आमकां खून जाल्ला हात की बोट की कसं की लागला ते देखून उज्ज हात घालन ते मी भय जाता उज्ज येईल कुला धांवता ती एक रूमा उज्ज येईल कुला आमी धांवता ती तशीची आम्ही मस्त पंत मेल्ल्या ती पूर्वजन्मांतू ते देखून आमकां ते भयस भय ते भय ना जात काही हे दोन विषय केले श्रोतव्य कीर्तितव्य ते देखून आजी आम्ही ये भागवत प्रवाहांतू षोडश अध्यायलंती राधेश्याम प्रभून केदनाय सांगची कसं म्हळ्यार आम्ही केदनाय दावाल काणी ऐकू का इथे म्हळ्यार तांगेले एक फॉर्म्युला आसा गी गो म्हणून GIGO गुड इन गुड आउट आम्ही कसले चांग घालता की आमगेले हृदयांतू तेच आमगेले भायर येता गुड इन गुड आउट ते गुड्डा बदला गार्बेज म्हणजे गार्बेज इन गार्बेज आउट ते जी दोन्हीकय जाता ते दुकान आम्ही जागृत कृष्णाले काणी कृष्णाल गुण कीर्तन पुरा सांगली म्हणजे आमगेल तोंडा कोणी तेच कृष्णालेच जीवन कृष्णमय जावन येता नाक जेल्ला खेळले की ते रोड साइडाचे ते हे म्हूण सांगून कॅटरर्सान केलेले खंयचे कॉन्शियसनेसान केलेले ते खेळले म्हणजे महाप्रभून सांगेल विषयेर अन्न खायले मलिन होय मन मलिन मन न होईले कृष्णेर स्मरण कृष्णा स्मरण येना मन मलिन जाता विषयीर अन्न खायले विषयी म्हळ्यार कोण बिझनेस माइंडेड जावन हॉटलांतू पुरा खात की त्यांनी लाभा कितें करचे रांदप करताना म्हाका जी लायक सांभाळ दिवचे पुरो म्हण तागेले मनांत ते आसता आज रुची करून करता मीठ मिरसांग परत चड घालता तो तागेले मनांतू म्हाका हे मैन पुणी सांभाळ चड करतलो मिगेल यजमान म्हण ते आसता ते देखून तसली मेंटॅलिटी डेव्हलप जाता रांदप करताना कसं ते रांदप करतले मन कशें की तेच डेव्हलप जाता अशी विषयीला अन्न खायले म्हणजे मन मलिन जाता आणि मलिन मन न होईले कृष्णेर स्मरण कृष्णाल स्मरण तसल मनांतू जायना आता मी डायरेक्ट काणयारी घ्यायचं म्हळ्यार याची की ऑड आसा याची काणी कसं म्हळ्यार भागवतांतू 16 अध्यायांतू सुखदेव गोस्वामी सांगता विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाहिना विभुः तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पं तम उदवासयत् विलोक्य विलोक्य म्हळ्यार
पळोवन दूषिताम दूषित जाल्ली काही गलीज जाल्लेले ते कसले कृष्णाम कृष्णाम म्हळ्यार हंगा काळिंदी हंग 3 वेळा कृष्ण कृष्णाम कृष्ण कृष्ण हि ना विभू म्हण सांगला तुकादेवान कित्याक म्हळ्यार ते 3 कृष्ण विंगड विंगड आमगेला हरे कृष्ण मा म्हणता हरे कृष्ण 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 हरे हरे 3 कृष्ण ಒಟ್ಟು येता जाल्यार त्या कृष्ण एको कृष्ण हंगा कसं म्हळ्यार 3 कृष्ण 3 पर्सनॅलिटीज व्यक्तित्व चेंज जाता ते म्हणा करून घेवका विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णा म्हळ्यार यमुने काळिंदी ते गलीज जाल्यार पळोवन दूषित जाल्यार पळोवन कृष्ण कृष्ण म्हळ्यार आमगेल कृष्ण कृष्णा हि ना विभू कृष्णा ही म्हळ्यार अहि म्हळ्यार संस्कृतांत सरप कृष्णा ही म्हळ्यार काळी सरप काळिया तस्या विशुद्धी मन्विच्छन् ते देखून ते आमगेल यमुनेक विशुद्धी करया प्युरिफाय करया म्हणून इच्छी दवरून घेवन कृष्णान कसं केले सर्पम तम उदवासयत सर्पाक पेटयले म्हणून शुगदेव गोस्वामी सांगून ते राबयता परीक्षित महाराजाक पुस्क जाता हे कसं ये काणी एक श्लोकांत मुगसिले शुकदेवान इतलेच एक श्लोक दूषित जावन आशिल्ले यमुने पळोवन कृष्णान तिक शुद्धी करया म्हणून सांगून ताजे भितर आशिल्ले ते सर्पाक पेटयले ते तुकून म्हणून इतल्याची काणी ना तुम कुडगास पुरो 9वा स्कंद एंड करताना तशीच शुकदेवानी एक श्लोकांत सांगिले सगळे दंच स्कंद ते तृप्ती जायना ताका इत म्हळ्यार तो कृष्ण भक्तू एक रांदप 54 रांदपासून आम्ही गरले तुकून पोटभर जेवण करून दावसाना चमकल्या म्हणले थंय वचून आमकां कळले यो फीस्ट कयाजी देवा कितले बग असून एक सरप्राईज ना आमकां जात तुवें खावचेक नक्का 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 इत म्हळ्यार रांग दाय घाला गरले गोत्तू ना फीस्टस म्हण नहीं मैं तशीची तेची भूकनस म्हण जाल्यार 54 बग जावकावे नाका एक किच्चिड एसल्या पुरो ते रुची कोर्ण वापास वापास निमगोन 3-4 वेळा प्रभुजी थोडा दानी थोडा थोडा म्हणून सांगून आम्ही वापास वापास घेता ती नाही मॅ तशीची हंग परीक्षित महाराजाक कसं म्हळ्यार प्रीती असं दावा वैरी कृष्णा वैरी भारी भक्ती तका कृष्ण भक्ती रस भावितमती क्रियतां यति कुतोऽपि लभ्यते तत्र लौल्यं च मूल्यमेकलम् कोटि जन्म सुकृतोऽपि न लभ्यते कोटि जन्म सुकृत स्मरित मेळना कೈ ಖಾಲಿ ಆಶೆ ಕೊರ್ಕ ಕೈ ಹಂಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜಕ್ ಭಾರಿ ಮೋಗು ಕೃಷ್ಣ म्हणल्यारी कृष्णा वैरी मोग कोण आस तांकां अध्यात्माचे कसले अंग जेवो ते श्रवण जेवो कीर्तन जेवो जप करचे जेवो अध्ययन जेवो परिक्रम काढची जेवो ना जाल्यार मूर्ती सेवे जेवो ना जाल्यार धामाचे कसले वास जेवो कसले जेवो ते इतले प्रीती जत म्हळ्यार तांकां कितले की जण संती कृष्णा वैरी प्रीती उक्कोता तांकां ते देखून तांणी वृंदावन सोण भायर वच्चेना ते वृंदावन क्षेत्र संन्यास म्हणटा ती ना वृंदावन सोण एक भायर वचना ती अन्यपळ जननी वास पंकजांग्री प्रभु पुरा तांणी मायापूर सोण वच्चेना ती भायरी कितली की जण आसता तांणी वृंदावन सोण वचना ती मागीर परिक्रम काढताले कितले जण जाय परिक्रम म्हळ्यार जीव तांकां दिसा 3 परिक्रम काढताले ती वृंदावनाचे डेली चॅन्टिंग चॅन्टिंग म्हळ्यार जीव ಕೆಲವು जणाक कृष्ण म्हळ्यार ते नमने प्रीती तागेल नामोच्चारण करचे दिसान दीस 192 ರೌಂಡ್ करताले संती कितले की जण 64 करताले संती तेची तेनातले ಒಟ್ಟ ಕಾಯ್ನಂತಿ ते नमने प्रीती तशी एक जणाक एक नमने प्रीती प्रीती मुख्य ते देखून हंग परीक्षित महाराज कसं सांगता म्हळ्यार ना शुकदेव गोस्वामीला सांगता महाराज माके एक डिटेल्ड जाऊन सांग विस्तार जाऊन सांगका कसं जाल्ले म्हणून सांगून सांगता ती हंगा
अन्य एक आम्ही कसं मना करून घेऊ का म्हणल्यार कृष्णा हे धावाले ಈ ಯಮುನೆಸ್ನವತಿ ದವಾಲೆ ಕೃಷ್ಣಾಲೆ ಕಾಳಿಂದಿ ಬಾಯ್ಲ ती केदना कृष्णाले जन्म जल्लेल ಕೂಡ್ಲೆ ವಸುದೇವಾನ ಯಮುನ್ पार करून ಹಂಗ गोकुल नंद गोकुल ಎತ್ತಾನची ती कृष्णाल पाय धरता पाय धरून त्यांनाच तीन सांगला काही आचार्य सांगतसंती कसं म्हणू कृष्णा मेगेले हृदयांतू अनर्थस काळी आमळर अनर्थ काही मेगेले हृदयांत अनर्थस ते एक तू दूर कर का देवा म्हणून सांगून त्यांनाच ती तागेल पाय धरतके त्यांना पळयताना कृष्णाल मागशी अनंतस त्या पावसाक राखूक ताक वाल्ली जाना तशी त्यांना ती लागत काही यो आव मेगेल हृदयांत अशी काळी काळी म्हणतस ಹಂಗ ಕೃಷ್ಣಲ್ ಮಕ್ಷಿ ಅನ್ಯಕ್ಲೆಕ ಸರಪಸ್ ಅತ್ತನಕ್ಕ ಮುನ್ಸಂಗುನ ಒಪಾಸ್ತಿ ಒಬ್ಬ ದೇವತಾ ತಿಗೆಲೆ ಓರ್ಸ್ ಉಣಿಕತ್ತ ಟೈಡ್ ಪುರ ಉಣಿದತ್ತ ಹಂಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಲೆಲೆ हृदय ಅಂತೂ कृष्ण जाव का कृष्ण असल्यारी ते मनीषू तीर्थ समान काही भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभू कीर्ती कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदाभृता बरी कोणाल हृदय अंतो कृष्णस्की त्यांनी चलता फिरता तीर्थ अशी त्यांनी भोवत असल्यारी त्यांनी एक तीर्थक्षेत्रची म्हणून सांगता कित्याक कृष्णाले आचार्य पुर सांगता कृष्णाले चरण कमल एक तीर्थ काही कोणाल हृदय ಅಂತ ते देखून कृष्णाल चरण कमलस त्यांनी चलता फिरता तीर्थ कृष्णाल चरण कमल कशी तीर्थ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅತ್ತ ಕುಂಭಮೇಳ जावचे कडन प्रयाग ಅಂತೂ कितले तीर्थस गंगा जमुना आणि सरस्वतीले मिलन तीने नाही मेलता तशीच कृष्णाल पायू तीर्थ साक्षात तीर्थ कशी कृष्ण कृष्णाल वैरी पायो बಣ್ಣ कशी काळ काळी म्हणल्यारी यमुने कृष्णाले नख दवीच काही त्या नम नख द्युती म्हणल्यारी ते नमने कांती चंद्राल कांती कोटी कोटी चंद्राल कांती ಒಟ್ಟು ಕೆಲ ಕಿತ್ಲಿ ಶೋಭೆತ್ತ कितली काही कृष्णाले नका तुकुनु उसोलचे ते उजवाड ते दवेची ते गंगी काही आणि कृष्णाल मूळ सरस्वती इत म्हळ्यारी तांबडी काही कृष्णाल पया मूळ ते आमगेले सरस्वतीक सूचक करता ते देखून कोणाल हृदय अंतो कृष्णालय चरण कमलस्की त्यांनी तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी त्यांनी साक्षात तीर्थ वापस तसल जनाला ಒಟ್ಟು ಮೆಳ್ಳರಿ वापस तीर्थयात्रे वच्च गत्तीना तम्मी हंग कहाणी सूर झाला एका श्लोक झाले एका श्लोक जाताना एका श्लोकांतू सगळ्या कहाणी सांगून झालं सुखदेव परीक्षित महाराजाक तृप्तीना परीक्षित महाराज सांगता स्वामी म्हाका डिटेल्ड जाऊन सांग म्हणता ना हंगा सुखदेव गोस्वामी सूर करता कालिंद्यां काळियस्यासीत् कालिंद्यां कालिंद्याक का का यमुनेन्तु काळियस्यासीत् हृदः कश्चित् विषाग्निना कप्यमाणपया यस्मिन् पतन्त्योपरि गाः खगाः खगाः मळरी पक्षी काळिंदींतू काळी सर पसिल देखून भारी नमने तज्जे तोंडान तुका नाही विष बोर्नु ಬಾಯಿಲ್ ಜೊತೆ ಶಿಲ್ಕ ಹತ್ಕತ್ ಎತ್ತೆ ಶಿಲ್ಕೈ ಯಮುನೆ ಅಂತೂ एक यमुना नदींतू एक सरोवर सगळे यमुने दूषित म्हणून लेखूनच तुम्ही त्याक म्हणल्यार यमुने भितरी एक न सरोवर आसा थंतू ते काली सरपुरा बनशिलो इतक म्हणल्यार यमुने मथुरा तुकून येता तकाड वता ते तशेला तकडचे जण पुरा मरतशिलेंती नाही यमुने भितरी एक सरोवर अंतू ये काळी सरपुरा बनशिल देखून थंचे दूषित जावनशिल ते उद्दा खतखत येतशिल के तागल विष अंतू खतखत येवन हुन जावन खतखत येईल पेट्टाग दूर वताना ताजी वैरी पक्षी त्या उभं नाशिले काही पक्षी पुरा
मोर पडतशिल्ले काय ताजे वयर हुबताना हे कालिय मेंटॅलिटी म्हणतात ती मानसिक स्थिती अशी जावचे नज्ज केदन पळयला री दुसऱ्यालंतू चूकी सांगचे तोंडा तुकून केदनाय विषपूरित उल्लोचे दुसऱ्याक हंगसूचे दुसऱ्या चूकी सोदून काढचे कसले जावो आमका गती ना ते आम्ही कसले चूकी दिशील कुडले हरे कृष्ण महामंत्र म्हणका हे सांगेल कुडलं एकल्याक सांगचे अन्याक कोणाला सांगू नका सांगचे म्हाका गती ना म्हणून मागीर सांगचे कशी झालं आमगेलं बसते आमका नाका बा हरे कृष्णा करून तशी हे काळी मेंटॅलिटी म्हणतात ती पॉइजन स्प्रेड करची काही गुर हंगा महाप्रभून कसं सांगला नगरादी आचे जो तो नगरादी ग्राम अंतू पृथ्वी ते आचे जो तो नगरादी ग्राम मोरा नाम प्रचार करी म्हणून मेगेल नाम प्रचार करी मला नाही मैं सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम हंगा हे कसं प्रचार करतस आलिया विष विष हे करतस अचनम शीलमाख्याती म्हणतात ती आमगेले उत्तर आमगेले शील दाखयत 5 मिनिट एक मनशाला उरलेलं पुरकय तागेले कशी मेंटॅलिटी म्हणून आम्ही मना करून घेऊयात ಇದಕ್ಕೂನು ಗೋಪಾಸ त्यांचे गायी वासरू पुरा उद्दा पिच्या येईल कुडले ते विषाचे प्रभावक तेईची माती गुण पडतात पळून कृष्ण लेखते हक्काजी सम कोरका ये अनर्थम नाश कोरका सांगून कृष्ण कसं करता त्यांची एक कदंबा रूख असते कदंबा रूख तेंची लागीची त्या कदंबा रूखांतू वयर चढत काही वृंदावनांत कशी म्हणल्यार कदंबा रूख राधा राणीक रेप्रेझेंट करत आणि तमला रूख कृष्णाक सूचक जावन आसा कमला कृष्ण म्हणता आपल्या कदंबाक राधा राणी इत म्हळ्यार कमला भितरी कदंबाक भितर जावची ते फूल भांगरा बಣ್ಣाचे हळदुवेची फूल कೈ ते देखून राध कशी कृष्णाले वामांगी वामांगी म्हळ्यार लेफ्ट साइड ती लेफ्ट साइड आशिल केदनाय पुरा शक्ती राधा पूर्ण शक्ती कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दुई भेद वस्तू नाही शास्त्रेर प्रमाण शास्त्र प्रमाण दिता दोग जणांके व्यत्यास ना जाल्यारी राधा पूर्ण शक्ती शक्ती ना जाल्यारी शक्तिमान शक्तिमान नाही मान मात्र अहंकार होडपण मात्र शक्ती जाव का आता पंचतत्वांतू पळयान तुम्ही चैतन्य महाप्रभू मध्ये राबलेंती इतले गी जण कन्फ्युजन असतं त्याकड कोण हेकड कोण म्हणून म्हाका ಮತ್ತೆ वच म्हणून उडगास देवरेंती लेफ्ट साइडाक महाप्रभुले शक्ती तत्व राइट साइडाक विष्णु तत्व राइट साइडाक नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु हेकाडे गदाधर पंडित आणि श्रीवास ठाकूरजी इत म्हळ्यार त्यांनी हे कसले राधे तत्व त्यांनी शक्ती तत्व ते उडगासू त्यांना हंग कसं करता शक्तिमानाक शक्ती आधार जाव का कृष्णा केदनाय राधा राणी आधार ना जाल्यारी कसले लीली ना करू साध्य ना ते मना करून घेऊ का ते देखून कृष्ण ते कालिया वैर हुडची कितेरी कसं करता ते कदंबा रुका वैरी चोण आशिल्ले भितर वयरचे गेले उतकून तो गो ते यमुने भितरी हुडता कित्याक कित्याक म्हळ्यार ते गोपास पुर ते रडता काही वचून कृष्णा वचून का म्हण तांका तांगेल जिवनाक चड भय कृष्णाले भय तांका कृष्णा कसले जात की म्हणून ब्रजवासी म्हळ्यार तेची ताजे ब्रजवासीला अन्याय करता म्हळ्यार कृष्णाल कुशी कृष्णाले जीवा वैर तांका एकदम ध्यासू तांगेले सुख दुःख तांका ध्यासू ना तसं नमने जण वृंदावन ब्रजवासीक देखून हंगा कृष्ण राधेल आधार घेता राध म्हळ्यार हंगा कदंब वृक्ष अनेक सल आमका मना करून घेऊ का म्हळ्यार कृष्ण कदंबा रुक्का दुखून वयर हुडताना कसं दाखयत म्हळ्यार आपण साधारण चिरडू नये आपण
अवतार अंकेत नाही वैर तुकून तोगू अवतार जाऊचे तशीच आपण अवतार तुम्ही भिवका म्हणा म्हणून दाखवच किती रे देव कदंबा रुक्काचे वैर वचून ते तुकून तोगू हुडता आणि अनेक पळे तुम्ही ಗೋವರ್ಧನ ಲೀಲೆ ಅಂತ ತಶೀಚಿ ಗೋವರ್ಧನ शक्ती आधार घेऊन 10 वतांतू वैर करता देव 10 वतांतू 10 बॉट सनू बॉट हाजेर भितर लेफ्ट लेफ्ट दोन लेफ्ट एक्स्ट्रीम लेफ्ट ते सान बॉटारी हे करचे गोवर्धन पर्वतवरचे शक्ती आधार घेता तेन्ना हांगा एक प्रश्न उठवचे पूर तुमका कदंब रूक ते असेल पुरा जण मरता ती ते वारे हुंगून वासरू आयल्यार वासरू मरता गोपास माते गुंता पक्षी वैरतून चमकल्यार माते मोर पडता म्हणून सगळं ऐकलं आता ते रूक मात्र कशी वरले म्हणून ते आचार्यन कसं सांगचे म्हणल्यार आमगेले समुद्र म्हणताना वेळार अमृत येत नवे अमृत येऊन गरुडान वरतान ते गरुड कसं करता मुखार सुनू तगोत तांगेक लील जावचे असं म्हणून त्यांना एक बोट्ट अमृत ते रुखा वैरी पडयत काही ते देखून ते रूख मरणी म्हणून आचार्य सांगतात अन्य एक कारण कसं म्हणल्यार आचार्यान सांगचे ते अथवा मोर नाशील म्हण भाव नाशील सुक्कू नाशील म्हण जाल्यार कृष्णान ते पाय दवरलेले ಕೂಡ್ಲೆ तक्का जीव आयले म्हणून सांगता ती इथे म्हळ्यार हाणे ध्रुवान सांगला संजीवयती अखिल धरा स्वधामना म्हणून सांगला संजीवयती अखिल शक्तिधर स्वधामना असले ಗೊತ್ತ ನಾಶಿಲೆ ಧ್ರುವಾಕ ಬಜಿ 5 ವರ್ಷ ಸಮ ಶಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ತಕ್ಕಾತೆ ಶಂಕ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನಕ ಸಂಚೆ ಯೋವಂತ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಂ ಸಂಜೀವಯತಿ ಅಖಿಲ ಧರ ಶಕ್ತಿ ಧರ ಸ್ವಧಾಮ್ನ मागीर अन्यस्त अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम मक्का तू अप्पळल ಕೂಡ್ಲೆ दवा मीगर पूरा सेन्स इंद्रिय पूरा जीवैल संजीवयती अखिल पूरा के जीवैल तशी अंगाय आचार्य सांगतांती कृष्णान तज्वे रब्बिल ಕೂಡ್ಲೆ चल्लल ಕೂಡ್ಲೆ तक्का जीवेवना सुपूरो म्हणून आचार्यांगेले ठीक आहे आता अन्याक एक पाठ संगा आमक मना करून घेवचेक असं म्हणल्यार सगळे ते साईड आशिल जण पुरे काळी आले हे विष विषपूरित जावन आशिल ते हे वातावरण हुंगून सगळे मेल्ल्यांती जाल्यार कदंब रूख मात्र हंगा वांचून अस अशी जावका काय आमी हे लोकांतू आमगेल सुತ್ತಮುತ್ತು प्रति एकले कृष्णा कॉन्शियस नाही हांव कसले कृष्णा कॉन्शियस जावका म्हाका कसले दोळ मेळ्ळे ना जप करून 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 इतले काळ पूर जाले कसले ना म्हणून तशी आमी मना करून घेवचे जे आमगेले कृष्णा कॉन्शियसनेस तेक म्हळ्यार प्रति एकले सांगता ते विषपूरित उत्तर आम्ही ऐकू का जाता आमच्या जीवनात कसले का इतले सान प्रायरी ते चेरडा करून जप करायची की करनात वाट जाताची आता कसले आता गंमत कोर बापा आप म्हण कितले की आम्ही ऐकून घेतील असं आमच्या सगळे हे कृष्णा कॉन्शियस आईल जना पुरा हे अनुभव जीवनांतू प्रति एकल्याने सांगू असं कोरनुकांती तशी कोरनुकांती इतली सान प्रायरची की एन्जॉय करेन लाईफ म्हणून सांगू त्यांना आम्ही त्या कदंबा रुखावरीची घट्टी राबका घट्टी राबली म्हणजे रे एक नाही एक दिसू त्या कदंबा रुखार कृष्ण कशी चढलो की तागेल चरण कमल कशी ताजी वैर दवरले की तशीच आमगेले मागते रे खंडित कृष्ण तागेल चरण कमल दवरता हे आम्ही मना करून घेऊ का अशी कदंबक नाना रुखावेरचो कदंबक रुखावेरचोनो कृष्ण ಹುಡ್ತಾ ಯಮುನೆಂತು ಅವತಾರಣ ಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹುಡ್ತಾ कृष्ण ते सुखदेव गोस्वामी कृष्णाक
अस्थी म्हणले अस्थी पील म्हणून एक विवरण दिता. अस्त्य पिल्लावरी कई थोरू थोरू जाऊन अस्त्यनो कैश उदका उडलेरी फासन उद्दा पूर उसळता तशीची 100 यार्ड दूर योजने 100 योजने तकाडे उद्दा उसळत काही तितकी जोड कृष्ण कृष्ण भारी वेट देखून काय आम्ही अंग तुकून एक पाठ कसं शिका प्रत्येकांदी प्रभुपादाने बरेला एक एक पाठ शिकू कर कृष्ण वेट काही वेट असेल काही वेट असेल देखून ते उद्दा तशी उसळ ते देखून काही संत भारी एक वेट एक सिरियस जाऊन ग्रेव जाऊन असता पण त्यांनी इथे मला तांगा हृदय कमला अंतू नाही कृष्णस कृष्ण वेट असेल देखून तांकाय वेट त्यांनी साधारणाचे डिस्टर्बन्सेस की साधारणाचे हंकारांत की कोणाले उतरांत की त्यांनी एक सान पेपर कुडको वेट ना जाल्यार हुकता पुरून एक सान वार येईल कुडले तशी ते दुसरे ते डिस्टर्बन्सेस विषपूरित उत्तर हंगसूचे तसल ना मने सಣ್ಣ वार इपड दुसऱ्याले ते तसल ना मने वार येतो त्यांनी हुब्बून वचनांती आमगेल संत त्यांनी वेट जाऊन बेस्तांती साधारण डिस्टर्बन्सेस तांकां लागना आणि संस्कृत हे कोणाची संस्कृत अंतू वेट म्हणल वस्ताक असं वाक्य म्हणल्यारी गुरु 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 म्हणल्यारी ताका गुरु म्हणजे वेट आशिलो हृदय अंतू वेट आशिल कृष्ण दवरनो ग्रेव आणि सिरियस जाऊन कोण असतं की गुरु म्हणल्यारी जो गुर करता है तशेच एक ಕೆಲವು ಜನ ಸಂಘ गुरु म्हणारी गुर्र कोरका काय मध्ये मध्ये हब्बा म्हणजे भाई जाऊ का चढ ससार चढ जो वेल जायना जाऊचे ना जे गुरु त्यावे आम्ही एक पाठ अंगतो कोण शिक्षक तस का म्हणचे प्रभुपादाल बुक्स आम्ही खाली वाजून वचिनी शिकू का हंगा उदका उडील कुडले खाली अकळता खाली अकडताना कसं जाता खाली अकळता आपल्याला गरल्या कोण की आयला माका बाद दिवचेक म्हणून कळता हंगा आम्ही कसा मना करून घेऊ का म्हणल्यार कृष्ण सगळे सृष्टी केलेलं सृष्टी करत तो पुरायता गेले तशी असताना काली एक सांग लागता आमगेले अवस्थेची मेगेल गरले आयलो पण म्हाका कोणकीची उपद्रव दिवचेक म्हणून कोणकीची ट्रेसपार्सस नॉट अलाउड म्हणून आम्ही घरा बाहेर बोर्ड घालतात ती हे सान एक नमुन्याचे एक स्वार्थ म्हणून येत इत म्हणारी सगळ्याची सृष्टी करता कृष्ण प्रति एकाचे ईशावासे इदम सर्वम यत्किंचा जगताम जगत नाही मॅ प्रत्येक सृष्टी करता कृष्ण प्रत्येकले जागो सगळ्याचे ओनर कृष्ण त्या मना करून घे ना कालिया आम्ही तशीची हे आम्ही मना करून घेऊ का आमगेले युनिव्हर्सल ब्रदरहुड म्हणून सांगतात ती युनिव्हर्सल ब्रदरहुड भ्रातृत्व सगळेच युनिव्हर्सांतू ओटू आम्ही जाऊ का आमगे एक भ्रातृत्व भावन येऊ का म्हणजे एक कॉमन पित्र जाऊ का नव्हे कॉमन पिता असल्यावर ना सगळे बबावंड जाऊचे ते कॉमन पिता ना जाला आजिक आमका एक कलेक्टिव्ह कनेक्शन ಒಟ್ಟು सामूहिक जाऊन पळयला री एक कनेक्शन एकल्या लोटो कृष्णा लोटो तशी पळोवचे गेल्या री तशी मना करून घेतलं मात्र आमका युनिव्हर्सल ब्रदरहुड म्हणाल ते कॉन्सेप्ट आमका मना करून घ्यायचं साध्य हे कोणाल मेंटॅलिटी ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಮಾಮಕ ಪಾಂಡವ ಸೇವ ಮಂತ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರು ಮೆಗೆಲ್ ಚೆರಡುವ ಪಾಂಡವಾಲ್ ಚೆರಡುವ तशी मेगेले तू गेले हे ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ मेंटॅलिटी तेच हंगा काळी सरपंच दाखयत हंगा सनातन गोस्वामी सांगता एकलो कृष्णाक जाळ भक्त म्हण जाल्यारी ताका कसली चांग क्वालिटीज दिसना काय कृष्णाल ಹಂಗ ಕಾಳಿ ಆತೆ ದಬಾಲೆ ಚಂದ ಐಪಳೈತ್ ನವೆ ಏವನು ಚಂದ ಐಪಳೋನು ತಕ್ಕ ಚಿಕೆ मन हलत काही जाल्यार भितर खोप असता ना
तो कसं करता ता गेले एबिलिटी कसले विष उड्डोचे विष उड्डोचे आणि तगलते ಬಾಲಸ್ನ ಬಲ್ಲ ಅಂತೂ ಸುತ್ತುಗಲ್ಚೆ ಸರ್ಪಾಲೆ स्वभावते तशी त्या रूपार तो दावाल सेवे करते तर हंगा आचार्यांक सांगला म्हळ्यार एक राय शिल्के तो रायो भारी चांग ताका गुण पुरास ताका एकच काय तोंदरे कसं म्हणल्यार ताका केन्ना पळयल्यार पॉट्स म्हणा मोठा मिस्टेक ಅರಮನೆಂತೂ ಪೂರಾ ಪಂಡಿತಾಕ ಭಟ್ಟಾಂಕ ಪೂರಾ ಅಪ್ಪನು ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಪೂರಾ ಕೊಡು ಸೂರ್ ಕೊಡ್ಚೆ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ कोरून पूर्ण अवधी दिवची वेळार तका पॉट्सम ना म्हण सांगून शीदा वत्ता वचून वापास नाव नेता नांग पुरा मंत्र पुरा जाता पुरा खंडित जाता यज्ञ पुरा तितून भारी बेजारू म्हणता ना एक एक संत येत अरमनेंत ते संत सांगता काय तुका हांव एक वखद सांगता तू रान्ना वचकून अम ये असल ना म्हण एक पक्षी असं त्या पक्षी दोरनो मारनो तू शिजवून खाऊ का त्यानं तुगेल पोट समजता म्हणून सांगते तशीची तो वताना एकडे मेळता काय ते पक्षी अशें केल्यार ताका दोरू जायना म्हूण सांगून तो कसं करता एक संतांगेल वेस घालून बेसता ते संतांगेल वेस घालून जप करू बेसताना तो पक्षी हो गुर तागेले मात्तेरी खांदेरी पुरा येवन बेसता बेसताना तो लेखता कೈ ಓ ಅಕ್ಕ ಜೀಶ್ ಮರ್ಕಾಮ ಮನ್ ಏನ ಕೈ ಕಶ್ಯ ಬಾ एक पाप जीश मारना मिगेल आतांतू बिल्लू बाणना म्हणल्यार संत म्हणले कोणू पाप ते मिगेल खांदेऱ्यांनी मात्तेऱ्यान बेसला कश्य बा ताका जीश मारचे म्हणून लेखता कೈ तो तशी शीदान मागेल पोटा प्रॉब्लेम असल्यार व्हड न्ही बच्चो एक मृगाक पक्षीक मारून खावची नाका म्हण सांगून तो अरमने येताना तो संत निमगयत जाल्ली बे तुगेले हांव सांगिल्लें बरी म्हणटाना शेशी जाल्ले म्हाका मन येनी म्हणटाना अरे कुशल म्हाका तुगेले स्वभाव पळोवन तुका तशें जाल्यार आज एक हांव बदल वखद सांगता थंय अशें आशिल्लें राना भितर आनी काही भितर म्हटल्यार एक गुहे आसा गुहे भितर एक संत बसला ते संताले चरण धुवन ते चरणामृत पिवका म्हूण सांगता वापास वत कೈ वचून ते एक गुहे ते मेळता कೈ मेळताना भितर आपयत कೈ कोण आसा पळयताना वय कोण खियकले तुका जप ऐकतस संतस नीच म्हणून कळत कೈ ना ते संन्यासी लागी संता लागी राय निमगत कೈ तुम्ही एक भायरे बी येतवे म्हाका अनुग्रह करूक म्हणत कೈ ना हांव भायर येना हांव भायर येवचे क्रम ना हांव हांगा बेसचें कसं जाय तुका आतां म्हणटाना सांगता कೈ राय अशी शी म्हाका तुगेली एक चरण दित तुवें भायर घाल तुवें तूं भायर येन जाल्यार वाडना चरण भायर घाली म्हणटा चरण घे म्हूण सांगून चरण भायर घालता कై चरण भायर घालताना ते कसं पळोवचें ते चरण इतली गलीज म्हणल्यार ताका गाय जाला कೈ रगत येतस कೈ आणि घाण येतस कೈ कडज येतस कೈ सकट तुमक लेख येते सकड़च कೈ तुमक कशे बाय चरण हे करचे चरणामृत पिवचे धुवन अच्छा काही चांगलं ते पक्षी कोणी मार खावी अशी लेख राय तशी चांगले रिबेजावर इजत पळय संताक म्हणून त्या राय सांगता कೈ संताल्यांगे हे पाय नाही तुगेले उज्जू पाय दाखय म्हणत हा म्हणत कೈ संत ते पाय भितर दवरत कೈ आनी एक पाय भायर घालता आणि पाय कसं पोळोचे ताका पुष्ट दवरन ते हाड पुरा करगला कೈ करगून ताजे भितरी रशी मागीर किडो पुरो वतस कೈ पडतस कೈ येद्दा बा कसं करचे बा म्हणलें तुका हा तेन्ना कसं जाय वाडणे हांगा थंय आयले काय हांव कसं म्हण पळयता म्हणून चंद करून चरण धुत कೈ आणि त्या आयदनान तू कशी पुणे पित्ता म्हणशी पिचे वता गाणी म्हणल्यार गाणी कೈ कशी केल्यार पिवचे जायना कೈ तिने आलोचन करचे कೈ कसं करचे बा कसं करचे म्हणून आलोचन करताना भले हा हे चरणामृत नव्हे पिल्लेरी ಎಕ್ಕಲಾಕ ಮತ್ತಾರ ಗಲ್ಲರಿ ಎಕ್ಕಲಾಕ म्हणून सांगून ते काण मात्यार घालत कೈ हे संता कळत कೈ संता कोप येत कೈ ते संत ताप दिता हांव तुका
तू मी गेले चरण दोन तक घाणी म्हणून सांगून तू तोंडा घालली ना मग तुका हांव शाप दिता आमलेक आयल्याक तर काही यो देवा हा एक शापा तुकून बाहेर येवचेक म्हणून संत लायला आणि एक शाप एका उठी एक फ्री मेळ्ळी मुदवा म्हाका कसं कष्ट म्हणून आलोचन करतना तो संत शाप दित काही तू ते मिगल चरणामृताक अवगणन केलेलं देखून तू अनेक जन्मान तू तरफ जाता जाल्यार तू ते मोल दिवन ताका येदी पुणी तू मत्ते घालला ना मत्ते घालून घेतला ना ते देखून तुगेले मत्ते वैरी अमृत असता म्हणटा तशी ते राय्यान अनेक जन्मान तू काळी सरप जावचे ते काळी सरप आले पूर्वजन्म तुम्हार काणी असंती पूर्वजन्मान तू विंगड संत जावन आशिल्लें म्हणून हे एक काणी मत कृष्ण उदका भितरी हुडला आमगेल काणी अंतू न्ही वे उदका भितर हुड्डून ओलेत्ता काळी कोण बाये इंट्रुडर म्हळ्यार स्ट्रेंजर कोण येयला म्हूण लेकून भायर येवन का धरता धोरून सुतविता तेगेल बाल्लान तू मस्त बाल आस मस्त फण आस सरपाक काळया सरपाक आणि वयर येताना ब्रजवासी पुरा थंय कसो जाता म्हळ्यार सगळेची भूंय हलता भूंय हल्लोन तांकां पुरा कसकीची वायट लक्षण दिसता उल्के तो पडत कई मागीर भूकंप जात कई भूंय सगळे हालत कई थंय आशिल्ले दादले मनशाल दाव दिकाड पुरा कंपन जात कई पळोवन भंय जात कई आजी बलरामय वच्चनी कसकी आमगेल कृष्णाक कसकीचे तोंदरी जाल्ला म्हणून ब्रजवासी पुरा कळत कई पुरा धांवन येवन पळयताना कसं अवस्थे कृष्ण काळी सरपा वयर राबला आणि ताका कितली कीची बाल्लान सुतवून घेतला ते कॉयल म्हणटा ती इंग्लिशांत चिकलन कसं म्हणटा म्हणून गोत ना सुरुळू सुरुळू म्हणटा ती सुतून घेतला सुरवळून तो कृष्णाक पळोवन तांकां मस्त बेजार जाता मस्त बेजार जाताना हांगा आचार्यान कसं सांगला म्हळ्यार कृष्णाक ते काळी सरपाक कुडले दमन कोरया आशिल्ले ताणी इत्तेक ते ब्रजवासीक तशी नमने एक नमने एंजायटी म्हणटा नमे माती हुन्नांत घाल्ले कितले तांकां दुःख जाल्ले ते पळोवन कितें तशें केल्ले कित्याक म्हळ्यार देवाक तांकां मेगेल वयर आशिल्ली प्रीती चोडका आणि ते उक्कून येवका म्हूण सांगून ते लोक दाखोवच कितेरी कृष्णा तशें केलेलें काही ब्रजवासीक पुरा कृष्ण म्हळ्यार ते नमुने पंच प्राण तांकां तांगेल प्राणाकय चड मोल तांकां कृष्णाले वयर आशिल्ली प्रीती उदाहरण आचार्य सांगता ती एक चेरडू एक कुडास म्हणले क्या चेरडू ताजे रांदप करून की कसं कितें आट सामान तू खेळत असत खेळची सामान तू तेन्ना हांव सो योरे म्हणटा योरे म्हणटा आयलम्मा आयलो म्हणटा पपास योरे जेवणाक ಯಾರೇ ಮೋಕರ್ತ್ರೆ ಯಾರೇ ಮದಿತ್ರೆ ಆ ಆ ಎತ್ತಾ 1 मिनिट 2 मिनिट म्हणत शिवाय चेरडू येना खेळचेन तू वस म्हूण सांगून ताका हांव सुवेल प्रीती नावे आस तेन्ना ते एक कुरवाय आयले की एक दिवड येयले की म्हणले की ते ट्रेन म्हणटा ती चोरून येता ते पावसाडी परा उदक ते ते आयले म्हणले की ताजे लागी कुरवाय की जरलो की कोणे आयले म्हणले की त्या चेरडा लागी ते कशी ते चेरडाक ते आवसू वयर आशिल्ले मोगू वेट चढता पुरा खेळची सामान उड्डून कशी धावन येता म्हणना ते आवसू लागी अमा म्हण सांगून प्रीती चढता प्रीती वेट चढता शीची राक्षस म्हणलेले ये कसले कुरवाई मितन कितले की राक्षस येता मथुरा तुकून खमसान पेटयले हे राक्षस म्हणलेले कुरवाई मितन हे ब्रजवासील पुरा प्रीती प्रेम हृदयांतू उक्कून येवन
तांकां केन्नाय तांकां कृष्णाले स्मरण कृष्णा 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 कुंतीन सांगिल्ले वरी म्हाका कश्ट दी देवा कश्ट दिले री तूं म्हाका सहाय करचें कितें री केन्नाय येता तुगेलें दर्शन देता म्हण तशी ते तांगेले प्रीती चड करची कितें कृष्णान तशी करचें आनी केन्नाय कृष्ण तांकां राखता म्हणून आचार्यान सांगेलें आसा आनी कसं म्हणल्यार हे वृंदावनांतू एक पंत आयले री दावान भगवद्गीता सांगला यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम एक पंत आयले री मेगेले धामा तुकून भायर येवचे ना मेगेले गीची म्हणून सांगेले आसा तशीची देव खंयची राक्षस आयले री तांकां कसं करता वापस मागशी पेटयना वन वे टिकेट घेवन येच तांणी थंयक तांगेले स्वधामा वच्चे वाट जाता नेक एक कसं म्हणल्यार आचार्यान सांगचे हांगा प्रश्न येवचे पुरो वाचताल्यांक पळयताल्यांक पुरो वृंदावनांतू अशुभ ना म्हणटा ती तेन्ना हे सगळं प्रति एक राक्षसाने तेन्ना हे सगळं अशुभ नाही वे म्हणून नाही इथे म्हळ्यार वृंदावनांतू नाटक जाताच काही वृंदावन म्हळ्यार स्टेज अंतू आचार्यान सांगचे नाटक जाताना तांतूल मेन ऍक्टर्स ते राक्षस आणि कृष्ण आजी काळिय सर्पनी कृष्ण नाटकांतू तेन्ना ते पळयताल कोण व्रजवासी आम्ही पुरा नाटक जावचे ते पुढे आचार्यान सांगचे ते लाईट कॅमेरा मागिरी साऊंड सिस्टम सकट पळोवचे कामाच असता ती तशीची हे देवतिके तांगेले लाईट सिस्टम भूकंप जाता मागिरी हे येता कसले वीज येता गुडगु येता गुडगुडो ते सगळे तांगेले अरेंजमेंट ते नाटकाचे चंदाय चोडोवचे देखून आम्ही हे कृष्णाले एक नाटक म्हणले का वृंदावना जावचे स्टेज आरी ते ಬಲರಾಮ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಬಲರಾಮು ಹಸ್ತ ಕೈತೈ तो मात्र भीना वरल्या जनपुरा माथी गुंता तांका तांगेले शक्ती पुरा निसोरून वता थैताय म्हळ्यार कृष्णाक ते स्थितीर पळोवन ते सुरुळांतू सुतविलेले पळोवन तांका दिसता काय 3 लोक खाली जाल्लेले वरी दिसत सामका म्हण दिसता थंय प्रभुपादान परपरटान बरयला कसं म्हळ्यार महाप्रभू काही तशी जात काही कृष्णारे वेकन्सी तो कृष्णा म्हणजे री म्हाका 3 लोकांत कसले ना शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण मे म्हणून महाप्रभून सांगेल सर शिक्षाष्टका मानतो तेची अवस्थे गोपा सांगय बलराम इथे हसलो म्हणून आचार्य कितली छंद करून प्रत्येक आम्ही एक क्राईम स्टोरी सकट पळयता ती एक मेल्लेले मर्डर जाल्ले म्हण जाल्यार प्रति एकय सोडूना क्लू मेळता तांतुकून एक उदाहरणक ते पडलेले वॉच बाटलेस म्हण जाल्यार खंयची ब्रँड घेतील ते खंय तुकून घेतील ते खंयची अंगडी मात्र मेळचे एक एक कसं ते कॅसाचे आप गोळ मेळ्ळ्यार थंय त्यांनी क्राईम ब्रांचात पोलीस त्यांनी कान दवरता चंद करून ते शिकोरून पळोवचे ते हांगा पो खंयचे ते हाका व्हरता ती एक्झामिनेशनाक ते चल्लेले कॅस म्हण तांणी सांगता ती मागीर ते डाई केला म्हण सांगता ती खंयची डाई यूज केलेली म्हण सांगता ती मागीर ते खंयची डाई अंगडी खंयचे मेळता म्हण पळयता ती तश सकट भारी एक डीप एक्झामिनेशन सकट जाता तशीच आचार्य खाली आमगेल्या वरी काणी ऐकूचे वही फर्स्ट लाईन ಅಂತ पळान सांगिले शुकदेवन विलोके दूषितां कृष्ण कृष्ण कृष्णा हि ना विभो जाल्ले ते काणी जाल्ले तशी नाही त्यांनी पूरा ताजे ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿ ಪಳತಶಿ ಕೂಲಂಕುಷ जावन त्यांनी शिकतांती हिंगा बलरामी ते हाशिलो म्हणून आमगेले पूतनेक कृष्णाक पूतनेन कृष्णा दूध दिताना कृष्णान दोळ इथे चिम्मी केलेले म्हणून पूतनेन कृष्णाने ते दोळ चिम्मी केलेले म्हणून
मस्त आचार्यान मस्त कमेंट्री बरयला भारी चंचल तशीची हंगाय बलराम कसले हाशिलो हसून रब्बिलो म्हणाले का एक मस्त असत तांतून एक चारी हांव बरोवन घेतिल असत ते सांगता म्हळ्यार एक कसं म्हणल्यार बलरामा गोत्त आशिल्लो तो परम पुरुषोत्तम तो सगळेची सृष्टी करता तो सृष्टी करतलोच तो ताका ते सरप ऑर्डिनरी सरप अशी सुरुळ घालून सुतविल्यार तो बित्तुवे कित्याक कसले जाता परम पुरुषोत्तम तो काय जायना ताका ते देखून कृष्णा हस्तकयतो पूरो लीली पूरो कितली म्हण ते व्रजवासी भिवयत तू कितली पापतानी बेजार करता तू कसले जाता तू कसले जाता माती गुण पडतस ते रडतस ती माती दाडयतस ती इत्याक जाय म्हणून तांक भिवयता पुरो तुगे लिहिले म्हणून ताणे हसवून कृष्णाला सांगची काय पुरो पुरो तशी दोन्हीच कसं म्हणल्यार तो बलराम लेखत काही अनंत शेषु पुरा नागाचे सोर्साव स्रोत मिगेले तुकून येवचे पुरा नाग तशें असताना म्हाका कसं केला खाली एक मंचुशे कोरून गट्टी निद्दता मिगेल वैरी हंगा चंद कोर्ण ತಂಗೆಲ್ ಪೊಣವೇರು ಮಿಗ್ಗೆಲ್ಲ ತುಕುನು ಬಾಯ್ರೆ ಇಲೇಕ್ ನಾಗ ಆರ್ಡಿನರಿ ನಾಗ ತಜ್ಜೆ ಮತ್ತೇರಿ ಚಂದ कोरून तू आता राबून ताका आशीर्वाद दिता नव्हे म्हाका आजवरण कर न्ही तू ये काम म्हणून हस्तके पळोवन हे वे म्हाका दिलेले इतली काळ हांव तुगेले सेवा केलेले आनी एक कसं म्हणल्यार सुखदेव ते बलरामाक माधव म्हणून संबोधन करता माधव म्हणून संबोधन केल्यार इथे इथे म्हणल्यार आचार्य पुरो सांगता ती तांगेल कमेंट्री तो मधु मधु म्हणल्यार मोव मोव म्हणल्यार मोव मस्त पिल्यार बलरामान मस्त मोव पिवचे तांकां पळय बलरामाले जयंतीक आमी मोव अभिषेक मोव पुरो नैवेद्य दवरचे मोव मस्त पिल्यार मत्त जाता काही इंटॉक्सिकेटेड जाता ती पिलेल्या बरी तशी तो मस्त मोव पितल न्हू ताका मत्त जाला मत्त चड जाल्यार पेटाक ताका कसं करतस म्हणून ताका गोतना ताका ते एक डेंजरा वेळार कृष्ण आजवेर रबला खंयच्यारी सरपा वेरी त्या वेळार हासची ता गोतना ताका कसं करतस म्हणून मात तेका एरवला ताका पिल्लेल जाणा कशी तांणी बोध आसना तांकां बोध नातिला वेरी करता ती हास्चे कडेन रडता ती रडचे कडेन हासता ती तशी मोव पिल्लेल देखून ताका मत्त जाले देखून माते वर्क जायना म्हणटा आनी कसं म्हणल्यार आचार्यान एक सांगचे मथुरा तुकून सुमार राक्षसा पेटयला कृष्णाक हे करूक जीश मारूक पुराय मथुरा तुकून येवचे दुष्ट जणान कृष्णाक जीश मारूक तशी बलराम येईल खंय तुकून मथुरा तुकूनची तेन्ना ताकय ते दुष्ट बुद्धी ना म्हणस एक कोणेय तेजे चरडाक पाप एक सुरुळ घालून सुतविला एक सरप कोणे हसताले कित्या वेळार पूण तशी आचार्यान एक कमेंट्री सांग तवे मथुरा तुका न तेच बुद्धी येवन असो पुरो तशी हंगा कसं जाता म्हळ्यार हे हायेस्ट डिवोशनल सर्विस अंतू हायेस्ट परफेक्शनल पॉइंट आता महाप्रभून सांगिले असल ते शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण मे सगळे लोक शून्य जावन दिसत कृष्णान तशी राब्बील पळोवन कित्याक कित्याक म्हळ्यार आनी व्रजवासी आम्ही एक कुणांत उज्ज लागल्यार आमी इथे धांवता ती आमगेल शरीर राखचे कितें सुरवेर सकडाक येता तांगेल शरीर राखचे ऑटोमॅटिक ते स्वभाव कित्याक शरीर राखचे ते शरीरा भितर आत्मस ते आत्मा राखचे आत्म तश करता इतेक म्हळ्यार आत्म खंयचेचे पार्ट परमात्माले ते परमात्मा वयरी प्रीत आशिल्ले देखून ते आत्माक आमकां आत्मा वयरी प्रीती ते परमात्माक आनी कृष्णा वयर आमकां ते नमुन्याचे इनीट स्वभाव ते आमगेले प्रीती आस तशें आसतना व्रजवासी कशें आसताले म्हणून हांगा आचार्य पुरो सांगता संती काळिया कसं करता कितले सुतवीत म्हळ्यार विष उडोवन कृष्णाक
2 गंटो सुतवीत के प्रभुपादानांक बरयला परपरट अंतू 2 गंट काही एक साधारण चेरडूशे ते सर्पा वैरी अशे करून पडला काही कृष्ण आणि तुकून आम्ही एक मना कोरका कसं म्हणलं रे प्रभुपादाने आमकां दिला ऑलमोस्ट 2 गंटो गेले हे जिब्बेन तो आम्ही कस कसं अनर्थ दुसरे चूकी सोदून काढचे दुसरे बिष्टोचे दुसरे ತಂಗಿಲ ಹಕಾಡ್ ತಕಾಡ್ ಕೊರ್ಚೆ ನಕ್ಕ ಜಲಲ್ ಪೂರ ಕರ್ತಸಂತಿ ಇದಕ್ಕೂನು प्रभुपाद नमका 2 गंटो जप कोरनु आमगे जीवन उद्धार कोरून घेवचेक आमका मिनिमम 2 hours सॉल राउंड ताजी कितेर दिलेल की म्हणून हांगा सांगतांती अनेक एक कसं म्हणल्यार यशोदे यशोदे येऊन एक रडतकई कृष्णा कृष्णा म्हणून रडतकई त्यांना तिगेल सखी पुरा तिका ते विसोरचेक बो चुकून पणा तशी तिका कृष्णाले पूडी केले लीले पूतनेले शकटासुराले पुरा लीली पुरा सांगता काही तिका हे हंगा एक प्रभुपादल पाच टाइम उडगासेत कसं म्हणल्यार म्हाका मस्त पण ताम सांगला कितकी तुम्ही ऐकून असो पुरो जाल्यार आज सांगना तेल म्हाका मुखार सुचेक मन येना प्रभुपादान असताना बॉस्टन अंतू ರೇಡಿಯೋ ಅಂತೂ ತನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆತ್ತಿಲ್ಲ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅತ್ತಂಚನ್ ತಂತು 1 ಗಂಟೋ ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ತುಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ಬರೋನ್ ಜಲ್ಲ ತೇವಳಾರಿ ಪ್ರಭುಪಾದಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ತುಕುನು एक ದಿವಸ ಅಂದು एक ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಗಂಟೋ ನಾಟಕ ರೂಪಾರಿ ತನ್ನಿ ರಿಲೇ ಕೊರ್ಚೆ पेसू एक पंत ये काळिया मर्दन जतक त्यांना त्या रेकॉर्डिंग त्यांनी प्रभुपाद ऐकसी ತಂದಿ प्रभुपादन ऐकताना भारी खुश काही ते यशोदेन रडलेल पळोवन नंदगो महाराजाले ते संवाद पुरा पळोवन ऐकून भारी खुश जावन ते जगताची प्रभुपाद निमगैत काही कोण ये ऍक्ट केलेलं नंद महाराज जावन म्हणताना सत्स्वरूप महाराज सांगते हा प्रभुपाद केलेले म्हणते ते यशोदेल रोल कोण घेतले म्हणून यशोदेल रोल ओ त्या काडेक माताजी असं ते तीन आहे केलेलं त्यांना प्रभुपाद सांगते ती कपयंती म्हणते अपैत अपैताना तिगेला सांगत के तू ऍक्ट करताना भारी चंद ऍक्ट केला म्हणताना ती सांगत काही वै प्रभुपाद म्हाका ते तुमगेल बूक वाजून हांव ऍक्ट करताना म्हाका बदची दुःख जाल्लें कृष्णाक हे सुरुलोन सुत्त घाला म्हणून सर्पान तशी हांव कृष्णा 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 म्हणून बॉब मारून म्हाका तडगुचे जायनी मिगेले दोळे उद्दा ते दोळेतून कशे आईल म्हणना म्हाका म्हणटा प्रभुपाद एक उत्तर सांगता की तू केन्नाय जीवनान तू हुडगासू यशोदेले ಮೂಡಾರಿ भावारी केन्नाय कृष्णाले विरह उडगास कोर्न केन्ना कृष्णा कितें रोडका म्हणटा यशोदेले भावारी कृष्णान विरह आटोवन कृष्णा कितेरी केन्नाय अशी रोडका कृष्णा कितें रोडका म्हण सांग म्हणून तिका सांगता ते एक तान लीले आमगेले प्रभुपाद का बलरामो अनेक सक म्हणल्यार हंगा पळोवक जाल्यार नेक्स्ट श्लोकांतू शुकदेव बलरामाक भगवान म्हणून संबोधन करता काही कृष्णान असताना बलरामाक भगवान म्हणून इथे सांगली म्हणल्यार ते वेळारी बलरामा ಗೊತ್ತಸ साधारण चेरडू न्ही मिगेल भाव साक्षात परम पुरुषोत्तम तो तर काय जायना जाल्यार ताक रक्षण करचे कितेरी प्रितीने गोपा आणि गोपीस पूरा उदकात हुडतांती आणि एदी वेळ जाल्यार ताक रक्षण करचे कितेरी ताणातील जीवन आमकां नाक्का म्हणून तांणी हुडतांती देखून तांणी हुड्डू भायर सरताना तांणी हुडल्यारी तांणी मरतांती म्हाका गेले कृष्णा कसले जायना म्हणून गोतस ताका तेन्ना तो बलरामू ते वेळारी कोणाकय कळनातिले मस्त रूपारी विस्तीर्ण जाता काही मस्त रूपार विस्तीर्ण जावन प्रति एक रूप एक गोपा गट्टी धरत काही उदका उड्डना तशी देखून तक्का बलरामाक तई ये भगवान म्हणून सांगलो हंगा कसं करत म्हणल्यार कृष्ण काळियाले एक एक फणा वैरी हुड्डून तज्जे
अशिला भितर चांग बाहेर हाडत काही कालिया मर्दन ताका जीश मारना तागेले माथ्या वेरी नांत काही नांचून कशी ये कब्बा रस्तो मशीन घालताना कब्बा रस्सू येत बाहेर येत की तशीची ते होणावेर मस्तून तागेल पुरा अनर्थ खाली करून चांग बाहेर हाडत काही कृष्ण आता वयर तुकून अप्सर पुरा पळयता काही त्या अप्सऱ्यांक पुरा तांणी पुरा अप्सर देवते देवलोकांतू तांणी टॉप मोस्ट डान्सर्स ते अप्सऱ्यांक पुरा तांगेले गुरु दिसत काही कृष्णा नांतान हो गेले का ओढणी डान्सर ना होच आमगेल गुरु म्हणून तांकां दिसत काही ह्या नमने चंद आणि गोपी सालोट रास लिले करत गे दाजवैरी कृष्ण पळोवन तांकां इतले तनी हे जाता म्हळ्यार गुरु म्हणून लेखून ओपून घेवन आता गुरु दक्षिण दिवका न्हू तांकां कसं करतात त्यांनी वयर तुकून माळ मागीर देवलोका तुकून रत्न वैड्यूर फूल पुरा दिता ते कृष्णाक ते घेवची कितेरी कृष्ण कसं करता एक एक फणा वयर भट्टाने उड्डून ते घेवचे कितेरी कालिया सरप कसं करत म्हळ्यार फण वयर करत काय वयर करताना कृष्ण वयर वचून ते घेत अपास अनेक फणा वयर उडत अनेक फण वयर करत अपास विंगड माळ घेत तशी प्रती एकलेले अर्पण केलेले ते ऑफरिंग पूरा कृष्ण काण घेत पळयतानंगा कृष्ण कृष्ण चंद कोरून हंग सर्पावेरी चंद कोरून अंतस अन्य कसं म्हळ्यार इतले एक रस भायर येवचे संदर्भ म्हळ्यार कृष्णाक केन्नाय कृष्ण रासलीला खेळताना एक स्थिर जावन आशिल्ले फिक्स्ड ग्राउंडात खेळचे कोण जाल्यार तशी नव आयची ग्राउंड कशी कृष्णाला हलता हलचे फिक्स्ड ग्राउंड नाही हलची ग्राउंड कितले कष्ट पुरो फिक्स्ड ग्राउंड आत तेवे कशी हे कसले कर्व जावन आशिल्ले ताजे ग्राउंड अशी नागाले कर्व असत ना हंगा एक बेंड जावन ते कर्व येस मागीर निसरते दिवड केतना निसरत पळय एक नमने त्या निसरचे स्लिपय जाता आणि अन्य कसा म्हणल्यार उदकांत ताजे वयर हे सक्कड ओटू जाता आनी कितलेक रस भायर येवका जाताले कृष्णाक ते रासलील खेळका जाल्यार ह्या नमने चंद डान्स काही कृष्णाले हंगा काली कसं म्हळ्यार एक आजी आईच्या दिसांतू तागेल मात्येक मस्तून आईच्या दिसांत कृष्णाले वाहन जाता मागीर सेवक जाता सक्कड जाता तो स्टेज जाता कृष्णाले डान्साक प्रतीक जाता ना पुरा गोपीस हे पळोवन क्लॅप मारता काही अन्य कसं म्हळ्यार नागपत्नी नागपत्नी ते वळार येता खेळनो नागाक पुरो जाता रगत तोंडा तुकून भायर येता ना तांकां भंय जाता आपणाले बामण मरत की म्हण सांगून भंय जाता ना भारी वेळ जाली तांणी येता ती तांणी येवन तांणी स्तुती करता ती स्तुती करता ती न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमनम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धीर पुनर्भवम वा वांछन्ति यत् पादरजः प्रपन्ना आमकां कसले नाकदवा म्हण सांगून पांय पडता तू आमगेले भामणाले मातेन तू पाय दवरलेलेची भारी ओड भाग्य आमगेले इत म्हळ्यार तू गेली इतलो ओड कोणेय ना तू ताका ऍप्ट पनिशमेंट दिला भारी लायक जाल्ले म्हण सांगता आणि मस्त होगळसिता ती हंಗ सांगल्यार मस्तच तशी मस्त होगळसून भारी भारी छंदसे परपरटांतो तुम्ही वाಜ್ಯಂತಿ नागपत्नीलांतू कशी नागपत्नीले कृपेंतू मेळेल काही ताका जीवदान नागाक सर्पाक ते असून कृष्ण कसं सांगता म्हळ्यार तू वांग तुकून वचका नागाक सांगता काही तू वांग तुकून वचून यमुना सोडका यमुन सोण तो रमणका द्वीपा वचका म्हणत आणि मुखारी हंगा
मागशे गुण पळायचे ना जे म्हणते इमिडिएटली वचका सकडा का ऐकूच तशी करत का इत म्हणाले आणि कोणा भिवचे ना जे यमुना येऊ का म्हणून येऊच्या तशी मागीर देव सांगता सुखदेव आणि ते कोण श्राद्ध करत की तांगेल्या पित्रांक पुरा भारी फड फल अस म्हणून सांगता आणि तो तागेले कुटुंबीक पत्नीक चेडवांक पुरा घेऊन काळी सर्प ते तुकन वत्त काही ताकितली काळ गरुड ताका अटॅक करत म्हणून भय आशिलो गरुडाल काणी विंगड आताची काल गंटे चड जाल्ले आणि सांगू गेले रे मागीर धाताय जाताले ते देखून हांव ऍब्रप्टली स्टॉप करत असं त्यांना वत्त काही तुका गरुड बात दिना गरुडाक भैयांक तो यमुन्यांत आशिलो इत म्हळ्यार गरुडाक यमुनेंतू रिगूक जायना ताका शाप आसा तो मर्त म्हणून त्या विंगडा एकाणी सौबरे ऋषीले ते आता सांगू वेळ ना ते देखून तुका नी गरुडा भिवन तांग रापका म्हणून रमणका द्वीपा बस म्हणून सांगून पेटयत कೈ मेगेले पയ്ಯ ಚಿನ್ನೆ तुगल ಮತ್ತೆ वैरशील देखून तुका कोणाके कसले करू साध्य ना ते देखून आणि तुका आम्ही एक अपास एक कडेर एक पाठ कसं शिकची म्हणल्यार आम्ही दावाल चिन्ने आमगेला अंगार दवरून घेऊ का एक एकची मुद्र ना काय नातल्यार एक तिलक पुणे काय नातल्यार रात्री निद्दताना सकाळी दुसऱ्याला उठ एदुर जायना बिझनेस कडेन वच्ची कडेन म्हणल्यार रात्री पुणे कोरनो निद्दोका तेन्ना आमकां केदना कೈ आमकां कोणेय कसलेय आमकां दोष येना कसलेय आमकां वायट जायना म्हणून आम्ही हांगतून पाठ शिका आनी कसा म्हळ्यार रमणक द्वीप म्हळ्यार आयचे दिसांतू जपानांत कೈ एक पंत ಪ್ರಭುಪಾದಲಗಿ ಕೆಲವು ಜನ ಸಂಗಿಲ್ಕೈ ಹಂಗಾಚೆ ಶಿಪ್ಪಾರ್ ಪುರ ಒತ್ತಾನ ಸೇಲರ್ಸ್ ಅನ್ಪುರ ಪಳೆಯಿಲ್ಲಸೋ ಓಡು ದಿವೋಡು म्हणताना प्रभुपादान सांगले की अंग सन्न दिवड म्हणून नाव आहे म्हणून ना अंग सन्न दिवड म्हणून नाक आहे ते जपानात ते ओड एक दिवडा कोण की पळयला म्हणून सांगताना प्रभुपाद सांगता तोची काळी सर्पतो म्हणून सांगून जपानांतू इस्कॉन सेंटर ಅಂತೂ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಕೃಷ್ಣಾಕ ಕಾಳಿಯ सर्प वैरी नांचे कृष्णा केला आजी काही डेंगी म्हणून सांगता ती तका जपान अंतू कितली की जणांन पळयलच काही आणि कृष्णान सांगेलस काळिया सर्पाक तू गूण पळोवचे ना जे शीदा वचका इमिडिएटली म्हणून जाल्यार ಕೆಲವು ಜನ ಹಳ್ಳೆಂಚ ಪುರ सांगता आजी काही वृंदावनांतू कसं म्हणल्यार हाका काळियाक कृष्णाक चंद आई मागिरी आणि एक पण पळोया म्हणून जोर आशेत काही म्हाका शिकून पळोवचें ना जे म्हणला म्हाका एक पण पळोवन पडता मागीर म्हाका पळोवचें ना नवे इतली चंद कृष्ण म्हण सांगून एक पण गुण पळयत काही एक पण गुण पळयले देखून तो तेईचे फातोर जाता काही ते देखून जैत म्हण एक हळ्ळेंतू आजीके ते एक फातोर असता आनी दाखयता ती ते काळी सरप हे जालें काही फातोर जालें काही कृष्णा उतरा मिक्कून तशी आज आम्ही मस्त ऐकलंय आणि असं भारी भारी चंद काणी अंतूची जाल्यार आम्ही एक कसं मना करून घेऊ का म्हळ्यार अशेष संक्लेश समम विदत्ते गुणानुवाद श्रवणानुकीर्तनात किंवा पुनः तच्चरणारविंदम पराग सेवा रतिरात्म लब्धा हे कृष्णाले काणी ऐकलं गुणानुवादम श्रवणानुकीर्तनात गुण अनुवाद आणि श्रवण केली म्हणजे आमक खंडित अशेष संक्लेश शमम विदते पुरा पाप नाश तमगेले ते देखून आमगेले आजी भागवत पुराण कोंकणीत कोणस कडायले आणि मुखार येताले प्रत्येकले कृष्णाल काणी ऐकलं खंडित तांगेले हृदय आशिल काळिया आणि अनर्थ अनर्थ म्हळेल तर काळिया पुरा नाश जावन शुद्ध जावन आमकां दवाले सेवेक इटर्नल सेवे सनातन जावन आशिल्ले त्या लोकांत वचून ते इतगले नेर सेवे करचे नमने भाग्य मेळो म्हणून सांगता आयचे दिसांतू हांव कसले सांगून कोणाकय तांगेले हृदयांतू कृष्णावेरी प्रीती चडला म्हण जाल्यार ते आमगेले पूर्वाचार्याले आशीर्वाद म्हण हांव खंडित सांगतास अन्यथा अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम